सगळ्या गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदता की म्हाज्या नांवान कोणी जर पयशे मागपाचो प्रयत्न केलो बेगिनांतल्या बेगीन म्हाका फोन करून कळोवचो की कोण म्हाज्या नांवाचेर पयशे बियशे मागता आनी कोणाकूच एंटरटेन करपाचें ना की म्हाज्या नांवाचेर पयशे घेवपाक। कित्याक हांव मनीस असो आसा, 5 वर्सां हांव पंचायतीन आसलो, हांवें केन्नाच म्हाजेर एक डाग पडोंक दिवंक ना, कोणा कडल्यान कसलीच वस्तू सुद्दां घेवंक ना। कशें आसता की करप्शनाच्यो 3 स्टेजी आसात, नजराणा, शुक्राणा आनी जबराना म्हणून। तर जबराना म्हणजे लोकां कडसून जबरदस्तीन आपल्याक अशें जाय तशें इतके पयशे जाय तितके पयशे जाय असो डिमांड करप, हो जबरानाच्या अंडर येता। मागीर येता ते शुक्राना, म्हणजे कोणाचें काम जाल्या नंतर तुका थँक्यू म्हणून कोण पयशे वगैरे दिता। आनी तिसरें येता ते नजराना, म्हणजे काम जाल्या नंतर कोणूय तुका नजराणाच्या रुपान कितें वस्तू बिस्तू हाडूंक दिता। पण ह्या 3 स्टेजीच्या भायर हांव आसा। हांवें केन्नाच ह्या 3 स्टेजीन कोणाचेंच कितें पाननुडो सुद्दां घेवंक ना, कोणाची वस्तू सुद्दां घेवंक ना। आनी ते बाबतींत हांव एकदम क्लियर आसा, पारदर्शक आसा। कोणीय कितें म्हाज्या नांवान पयशे मागपाचो प्रयत्न केलो तर ताबडतोब म्हाका फोन करून कळोवचें। कित्याक म्हाका पारदर्शकता जायी म्हाज्या प्रशासनान, जे पळय हांव काम करता तितूनय पारदर्शकता जायी म्हाका। आनी हांव जेन्ना लोकांच्या दारान कॅम्पेनिंगाक वयतालो तेन्ना हांवें लोकांक सांगलां की करप्शनाच्या बाबतींत तर हांव केन्नाच आसचो ना आनी तुमचें सगळ्यांचें हीत पळोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो, अशें म्हणून हांवें घरान घर भोंवून सांगलेलें आसा।